Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. हांव प्रणाली and प्रणालीज कुझीन आमच्या YouTube चॅनलाचेर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आसा. तर जशें की तुमकां खबर आसा, होळी लागीं पावली, तर आयज आमी करया होळी स्पेशल पुरणपोळ्यो. तर टायम वेस्ट न करता यो सुरवात करया. तर सगळ्यान पयलीं आमी पुरण करून घेवया. ताज्या खातीर हांवें हांगा 1.5 कप चण्याची दाळ घेतल्या आनी ही हांवें 1 वरां खातीर उदकान भिजत दवरिल्ली. तुमकां जाय जाल्यार 1 राती भिजत दवरल्यार जाता. आतां आमकां ही उकडून घेवपाक जाय. आतां ही आमी उदका सकट कुकरान घालून घेवया. तातूंत मागीर 1 अर्द चमचो घालता हळदीचो पिठो. हे टोटली ऑप्शनल आसा, बट पुरणाक ताजी बरी कलर येता. आतां हाजी आमकां 1-2 शिटी काडून घेवपाक जाय. ताज्या उपरांत आमी पोळयेचें पीठ घालून घेवया. तर ताज्या खातीर हांवें हांगा 1.5 कप मैदा घेतला. हांगा जितले तुमकां जाय ती क्वॉन्टिटी तुमी वापरूं शकता. तातूंत हांव घालता 1 कप गव्हाचें पीठ. ताज्या उपरांत चवी पुरतें मीठ घालून घेवया आनी हें आमकां चमच्यान अशें बरें मिक्स करून घेवपाक जाय. अशें बरें मिक्स करून घेवया आनी तातूंत थोडें थोडें उदक घालून हें आमकां परत अशें मिक्स करून घेवपाक जाय. हांगा तुमी पयलींच हात घातल्यार तुमकां त्या हाताक सगळें चिकट्टा. ताका लागून पयलीं चमच्यानूच अशें बरें मिक्स करून घेवया. जो पर्यंत तें गोळे जायना तो पर्यंत अशें बरें मिक्स करून घेवया. आनी हें पळया, तें अशें बरें गोळे जाता तशें. आतां ह्या स्टेजीर तुमी हाताचो वापर करात आनी हातान आमकां हें पीठ बरें पैकी मळून घेवपाक जाय. अशें बरें मेळून ताजो एक बरो गोळो करून घेवपाक जाय. हें पळय अशें बरें पैकी मळून घेयात. जितले वेळ तुमी चड पीठ मळटात तितली ती पोळी बी बरी जाता. अशें बरें पैकी तुमकां जाय जाल्यार हांगा इल्लें उदक घालून तें बरें पैकी मळून घेवया. तर हें पळया, आमचें तें पीठ अशें बरें मळून तयार जाल्लें आसा. आतां ताका थोडें तेल लावन घेवया आनी हें पीठ आमकां 1 ते 2 वरां खातीर काडून सायडीन दवरपाक जाय आनी हें आमकां धांपूनूच दवरपाक जाय. ताज्या उपरांत पळयात, आमची ती चण्याची दाळ अशी बरी शिजल्या. ताजी आमी 2 शिटी काडून घेतला. आतां तातूंतलें हें पळया उदक जें आसा तें आमकां गाळून घेवपाक जाय. तर एका चाळणीन हांव तें सगळें दाळ घालून घेता आनी तातूंतलें तें उदक आसा तें आमकां बरें पैकी गाळून घेवपाक जाय. अशें बरें पागळून घेयात. आनी हें पळया, त्या दाळींतलें आमी सगळें उदक काडून घेतलां. अशें बरें पागळून घेतलां. आतां ही दाळ आमकां मातशी वेळ थंड जावपाक दिवपाक जाय आनी मागीर आमी ही मिक्सरान वांटून घेवया. आनी ही पळया, आमी ती दाळीची अशी बरी पेस्ट तयार करून घेतल्या. अशी बरी सॉफ्ट पेस्ट तयार जाल्या ताजी. आतां ही आमी काडून सायडीन दवरया. ताज्या उपरांत हांवें हांगा कायल गरम करपाक दवरला. तातूंत हांव 2 चमचे घालता तूप. हांवें हांगा देसी घी वापरला. तुमकां जाय जाल्यार तुमी खंयचेंय तूप वापरल्यार जाता. तातूंत मागीर आमी ते वांटून घेतलेले दाळीचे पेस्ट घालून घेवया. अशें सवका थोडो थोडो करून घालून घेयात. ताज्या उपरांत हांवें हांगा 1 ल्हान वाटी गोड किसून घेतला. हांगा जितलें तुमकां गोड जाय तितलें तुमी गोड वापरात. हें गोड आमी तातूंत घालून घेवया आनी गोड आमकां बरें पैकी मेल्ट जायसर अशें बरें मिक्स करीत रावपाक जाय. अशें बरें धवळून घेयात. हें आमकां कंटिन्यू धवळत रावपाक जाय, नाजाल्यार तें पोंच्यान लागूं शकता. आनी फ्लेम लो करून धवळोवपाक जाय. हांगा तुमी जाय जाल्यार थोडें तूप वापरल्यार जाता. आनी हें आमी अशें धवळीत रावपाक जाय. अशें बरें मिक्स करून हें आमकां दाट जाता म्हटल्यार धवळीत रावपाक जाय. आनी हें पळया, हें अशें बरें दाट जावपाक लागलें तशें. तातूंत घालता 1 ल्हान चमचो वेलचीचो पावडर. हें बरें मिक्स करून घेवया आनी हें आमकां परत अशें धवळीत रावपाक जाय. जो पर्यंत तें अशें घट्ट जायना तो पर्यंत धवळीत रावया. आनी थोड्या वेळान पळयात, आमचें तें पुरण अशें बरें दाट जालां. अशें बरें घट जायत येयलां. ऑलमोस्ट रेडी आसा. आतां हें आमकां मातशे वेळ थंड करून घेवपाक जाय आनी ताजे बारीक गुळे करून घेवपाक जाय. ताज्या उपरांत आमी तें सायडीन दवरिल्लें पीठ काडून घेवया आनी तें आमकां अशें परत एकदां मळून घेवपाक जाय. अशें वेवस्थीत मळून घेयात आनी हाजो आमकां 2 भाग करून घेवपाक जाय. असो 2 भाग करून घेवया. आतां हांचे आमकां बारीक बारीक गुळे करून घेवपाक जाय. हांगा जितली तुमकां सायज मिडियम ल्हान जाय तितली तुमी करात. आनी हें पळया, हांवें हांगा मिडियम सायजीचे गुळे करून घेतला. हांगा जितली तुमकां सायज जाय व्हडली ल्हान ती तुमी करूं शकता. आतां हांकां आमी लाटून घेवपाक जाय.
तशेंच हांवें पुरणाचे बी गोळे करून घेतला. हे पळय हांवें अशे सायजीन करून घेतला. तुमी हाजे धाकटेय करूं शकता. आतां हे आमी काडून सायडीन दवरया. ताजे उपरांत लाटफळ्याक थोडें पीठ लावन घेता. तशेंच लाटणीकूय थोडें पीठ लावन घेवया. ताजे उपरांत तो पिठाचो गुळो असो ल्हान सायजीन लाटून घेयात. हांगा जाय जाल्यार तुमी हातानूय असो पसरूं शकता. असो सायडीन पसरून घेयात. अशें जालें तशें आमी ते पुरणाचो गुळो ताजे मदीं असो घालून घेवया आनी पिठा मदीं ताका अशें बरें कवर करून घेवपाक जाय. तो असो बरो सायडींतल्यान फोल्ड करून घेवया आनी पिठा भितर तें पुरण घालून घेयात. अशें वेवस्थीत फोल्ड करून ताका असो व्रॅप करून घेयात. हे पळय अशें. ताजे उपरांत हें आमकां बरे पैकी लाटून घेवपाक जाय. अशें वेवस्थीत लाटून घेयात. हांगा तुमकां जाता तितलें तुमी पातळ करून घेयात. कित्याक म्हळ्यार पातळ केल्यार ती बरी टेस्ट लागता. अशें पळय बरी वेवस्थीत लाटून घेयात. तशेंच आमी सगळे पुरणपोळी अशी लाटून घेवया. ताजे उपरांत हांवें हांगा तवो तापत दवरला. ताजेर हांव ती लाटून घेतलेली पुरणपोळी घालून घेता. अशी सवका घालून घेयात आनी थोड्या वेळान हें आमकां सवका दुसरे वटेन परतून घेवपाक जाय. अशें सवका दुसरे वटेन परतून घेयात. ताजे वयल्यान थोडें तूप लावन घेता. अशें दोनी सायडींनी तूप लावन घेवया आनी ही आमकां बरी भाजून घेवपाक जाय. पळय अशें बरे पैकी पुरणपोळी आमकां ही भाजून घेवपाक जाय. आनी अशे तरेन तुमची होळी स्पेशल पुरणपोळ्यो खावपाक तयार जाल्ली आसा. ही रेसिपी तुमी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात. खावपाक एकदम रुचीक लागता. आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा. तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. परत मेळुया अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा. धन्यवाद.